कोंकणी भाषेत तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाढोन आसची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाढोन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची 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 278वी म्हयन्याळी माची सुरांगणी तुमकां माणसोबाण कुटुंबा तर्फेन माया मोगाचो येवकार हांव मागतां. आनी आतां मानची एक चलावण दिवंक हांव फुडें आपयतां बाय रिशल मेलबाक रास्ता. ती पियूसीन शिकता. तिणें गायन क्षेत्रांत येदोळूच आपली तांक दाखयल्या. सभार वेदिनी संगीत सांजेनी तिणें पदां गायल्यांत आनी आयले वार बेंगलोरांत चल्लेल्या सुपर सिंगर सीझन 5 ती जिखल्या. गायन क्षेत्रांत फुडें वचूंक सोदच्या आमच्या सर सूर सुबाणाच्या भुरग्यांनी तिच्या मिनतीचे प्रेरण घेवचें. तिका एक फुलांतुऱ्याचो मान दिवंक आमच्या अध्यक्षाक हांव विनंती करतां. आनी आयच्या ह्या माचयेची निर्देशकी आनी सूरसबाण तरबेतदार शिल्पा बायकोटिना तिणें फुडें येवन एक फुलांचो बुको आपणावचो. आतां गांठ मारून माचयेक चलावण दिवचें. कलांगणाच्या ह्या नोरीन आणि रोनाल्ड मेंडोन्सा उक्ते वेदीर 278वी मानची सुरांगणी पळोवंक आयल्या सर्व कला प्रेमीक हांव सिनोरा मिनेजीस केलराय माया मोगाचो नमस्कार पाठयतां. देव बरी सांस दिव म्हूण मागता. आमी सुरांगणी सुरांगणी सुरांगणिका माल जनेवा पद आयकलां. बारी फामाद पद तें मूळ सिंहाळी भाशेचें कार्वी लोकांचे बायला पद आज तमीळ तेलुगू कोंकणी आनी हेर भारतीय भासांनी लोकांमोगाळ जाला. पूण आमची मानची सुरांगणी सोबीत सूर आटापलेली गाणी. आज आमी सर्वां हळडुव्या रंगान नेटल्या. हळडुवो रंग हाशासो बरवशासो भांगारासो सुरंगारासो उगडास दिता. आमी भुरगीं फुडाराचो बरवसो कुटुंबाक इगर्ज मातेक भाशेक संस्कृतीक आमी फुडार देखून हो रंग आज विंचला. आमकां ह्या शेतांत वाडोवंक आदार दिया. आमी बरवसो जाता. मानसोबान संस्थान फाटल्या 38 वर्सांनी कोंकणी वागोवंक वाडोवंक सुरंगारावंक आनी मुखले पिळगेक हातांतर करूंक केल्ल्या निरंतर वावरा निमती कोंकणी वाडला आनी फुलला. विशेश करून भुरग्यांक नाच नाटक गायन आनी हेर सादार कलेनी तरबेती दिल्ल्यान आज गांवा परगांवांतल्या भुरग्यांची जिबेन कोंकणी सोंपेपणीची वाळ उरल्या. सुमेल गायन पंगडाच्या मुखेलपणान सुरवात जाले सुरसोबान असलीच एक तरबेती प्रक्रिया. शास्त्रीय गायनान शिस्तेची शिकाप शिकोवन भुरग्यांनी कोंकणी गायन शेतांत बळवंत फुडार दिवचे म्हणल्या उद्देशान 18 ऑगस्ट 2026 वेर 7 वरांची ही तरबेती सुरवातली. सोदच्या राणी कोगुळ जॅकलीन बाय फर्नांडीस हिने ही तरबेती उक्तावन बरें मागलें. फाटल्या 6 म्हयन्यांनी जे कितें आमकां शिकयलां जे कितें आमी शिकल्या ताचें सदरपण आतां सुरवात जाता. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं. हांव आलेशा रिशोना पिंटो मूडबिद्री.
हिंदुस्थानी गायनाची तरबेती जडून सरकारांतल्यान प्रमाणपत्र जोडली शिल्पा तेजस्विनी बायकुटीना हिने सगळ्यासर सोबान तरबेतीचो हारभार घेतलो. पाठपुस्तकाक पाठाची विंचोण मांडावळ सगळे व्यवस्थीत रितीन करून पुस्तक तयार करून आमकां वांटलें. ती पळोवंक सोबीत, तिचो ताळोय सोबीत, तिणें शिकोवचें सोबीत, तिणें जोर केल्यारी सोबीत. रागा विशांत, घराना विशांत तिणें आपुरबायेची माहेर दिल्या. गायन शेतान फुडें वतल्यांक ती उपकारतली आनी तिका सांगात दिवंक DL बाय डिसोजा आसली. ती गायन शेतान बळवून पावला खडीत आसा. SKA लंडन स्पर्धांत संवसारा मट्टार तिणें पयलें स्थान आपणायलें आसा. तिणें आपल्या रंगीन ताळ्यांत आपुरबायेची कोंकणी पदां शिकयल्यांत आनी क्लासी वेळार संगीतांत सांगात दिल्लो आसा. आश्वेल कुलासो धाटू संगीतांत नवें नवें शिकेल्लें सोबीत रितीन संवसारा मुखार प्रस्तूत करचें ताची संवय. आनी आज 70 भुरगीं फाटल्या म्हयन्यांनी जे कितें शिकल्यांत ताचें सदारपण हे महान विधीर करतलीं. आतां सुरवाता सुरंगणीचें पयलें पद. कोंकणी आमची भरमची भास. भाशेची गिरेस्तकाय वर्णोवचें, आमच्या भाशेचो भर्म वाडोवचें, काळजा मनाक जागोवचें गीत आसा कोंकणी आमची भरमची भास. कर्नाटकांत आसच्या 42 कोंकणी बोली पैकी नवायती बोलींत मालगडो कावी देवादीन अब्दुल रहीम इर्शाद मामान बरयल्या ह्या पदाक एरिक बाबान ताळो बसयलो आसा. कोंकणी आमची भरमची भास. कोंकणी सर्व धर्मची भास. हिंदू मुस्लिम दलित ख्रिस्तान सगळ्यांची कोंकणी भास. कोंकणी आमची भरमची भास. कोंकणी सर्व धर्मची भास. हिंदू मुस्लिम दलित ख्रिस्ताव सगळा उलोवची कोंकणी भास. कोंकणी आमची भरमची भास. कोंकणी सर्व धर्मची भास. हिंदू मुस्लिम दलित ख्रिस्ताव
देव बरी सांज दिवं. हांव आसा रोविन मारियो फेर्नांडीस. सुरवेर सूर सोबान म्हणटाना सूर मेळटा की ना म्हूण आमी तमाशे करतले. पूण एकाडेमीक शिस्तेची तरबेती आमकां शिल्पाबायन दिल्या. आमी पोखरी केल्यार शिकयतना उलयल्यार ती मोगान जोर करताली. तिची जणवाय तिणें आमकां धराळ दिल्या. कांय थोडी भुरगीं गायन शेतान उंचायेक गेल्यार तिची आनी मांड सोबानाची मिनत सार्थक जातेली. 7 सुरांची वळख आमकां सर्वांक कळीत आसा. सारी गामा पादा नी सा हे 7 सूर म्हूण आमकां सर्वांक खबर आसा. पूण तांची पुर्ती नांवां कळीत आसात गी. सा षड्जा, री ऋषभ, ग गांधार, म माध्यम, प पंचम, ध दैवत आनी नी निषाद. हिंच ती त्या 7 स्वरांची नांवां. प्रकृतीच्या पालवान फुल्ललें सैमाची वडविकाय गाजोवचें पद शितळ वाऱ्या. प्रकृतीच्या खणा खणांनी संगीत आसा. वारें, फुलां, वाली, पावस, उदक, मासली, सान्नें अशें खंय गेल्यारय संगीत वाळटा. गायन सादता. मोनेपणान ती संगीत आसा. तें आयकूंची सकत जाय. आतां शितळ वाऱ्या पद आयकुया. हें गीत रचलां क्रिस्टोफर रोशनबाब लोबो बॅरेन. पद सोबीत जायजे तर ताका वॉयजस गर्स रोशनबाब आंजेलोर हाणें पदांक वॉयजस दिल्यात. सांगाता ह्या पदाक ताणेंच ताळो बसयल्लो आसा. ताचोय आभार मानता. देव बरें करूं.
बायेचे पद सादर केल्ल्या सुरसोबान भुरग्यांक देव बरें करूं. हांव आसा अल्विना मोंतेरो. संवसाराच्या देशापैकी भारतांत मात्र 2 संगीत विभाग आसात, हिंदुस्तानी आनी कर्नाटकी. ह्या विभागांनी साबार घरांनी आसात. हर एका घराण्यान नांव वेल्ले उस्ताद आसात, विदुशी आसात. आमी विदुशी म्हूण लेखची शिल्पा बायकुटिन्ना हिणें हिंदुस्तानी क्लासिकल तरबेती जोडल्या. जयपूर घराण्याची विदुशी वसंती आर नायक आनी पटियाला घराण्याच्या श्री मनीसिंग राजपूत हांचे तावन तरबेती जोडल्या. कोंकणी नाटक सभेच्या गायन स्पर्धांत पटापट 7 वर्सां पयले इनाम जोडिल्ली शाती आनी ख्याती तिची. दोन पावटी मानसोबानातावन जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार तिणें जोडला. वोलारे आनी लाविदा कोळ्यो लोकार्पण केल्यात. आज आमी शिकल्लें ताराना सादर करता. हिंदुस्तानी क्लासिकल गायनान आसचे थोडे पर्शियन आनी अरबिक स्वनिम वा फोनिम्स, मध्यलया वा धृतलया सरायेन सादर जातात. आमीर खुसरोन तरानाचो आविश्कार केलो तर गावपी आमीर खान हाणें तराना प्रकार फामाद केलो. आयचो तराना राग भैरवा ताळ्यांत आसा. सकाळीं फांत्यार हो अभ्यास करचो गावचो जाल्ल्यान हाका फांत्याच्या रागांचो राय म्हणटात. शांती आनी दैवत उपजावचो हो रागा कोमल ऋषभा आनी कोमल दैवत वापान गायतात. आनी आतां सुरसोबान भुरगीं सादर करतात तराना. दानी दानी तो
सांज देव हांव आसां रिचा जुवेल फेर्नांडीस सरसबाण क्लाशी वेळार आमकां कितें ना कितें गोडशें मेळटलें मोदें केळुंकी आसतलें आमकां कुमोक करूंक संदीप दट्टू येतलो आनी आमकां शिकयलीं पदां तोय म्हणटलो शिल्पाबाई म्हणटा आमचें की बरें कर तोस म्हणटा म्हण देव बरें करूं संदीप दट्टू तशेंच सविताबाईन नंदवनी हाजेरी कळोवन्यो म्हण दफ्तरांत बरो पाठिंबो दिला आतां वर्सभर मळेगाला खंयचेय सोबान कार्य आसतना आपयनातल्यारी पावस येनासतना रावना केन्ना तें चंडा मारुता केन्ना हें सायक्लोन म्हण दर्याचो प्रेशर देवलोस आसता आसूं दी आमी कांय करूंक जायना पावस आयल्यार भिजचें माणसोबाण पदांक आनी पावसांक लागशिल्लो संबंद शिरांदारीचो पावस येवचो जाला बिरी बिरी पावसा वोत गो येता पावस गो येता पावस ना पावस अशें हर एका दुसऱ्या कवळेन पावसाचो आस्पव आसा आतां सदर जावच्या पदान सुरवातेर गडगडावचो जगलावचो आकांत उठोवचो पावस आसल्यारी मागीर तो पावस आंग मोडून नासता तणसणेची तार फोडटा आतां आयकुया कवी मेल्विन बाब रॉड्रिगेसान लेखून एरिक बाबान ताळो सजयिल्लें पद पावस पाऊस
बायेन पावस सादर केल्ल्या सुरसोबान भुरग्यांक देव बरें करूं. हांव एन्सेल डिकॉस्टा तुमकां बरी सांज मागतां. आमकां हिंदुस्तानी गायनांत आटापचे अलंकार, आरोह, अवरोह, ताठ, ताल आनी वेगवेगळे रागा शिकल्यात. रागा पैकी भूप, बृंदावनी सारंग, भैरव, बिभास, बिहाग, जीवनपुरी, काफी, पटदीप, यमन, बागेश्री अशे 10 रागा शिकल्यात. आतां सादर जातले छोटा खयाल. भारतीय हिंदुस्तानी संगीतान छोटा खयालाक आपलो खास जागो आसा. खयाल म्हणल्यार पर्शियन शब्दाचो अर्थ कल्पन करचें. मोगाच्यो कविता आपलेच रंगीत रितीन सादर करूंक गावपी स्वतंत्र दिता. रागांनी सजोवन तांत्रिकतेंत सोबयलो छोटा खयाल शांती, संतोष आनी जिवसान उठयता. 3 संजे वेळार गावचो हो रागा यमन आनी ताल 3 ताल वापरून आतां सादर करतात. मन
देव बरें करूं तुमकां. हांव रिनल सेराव तुमकां नमस्कार पटयतां. ह्या संवसारार जल्मल्ल्या हर एकल्यांक माय आसता, माय भास आसता, माय गांव आसता. आमी माय वा आतां म्हणचे परी मम्मीचो मोग करतां. माय भास उलयतां, उरयतां आनी आमच्या गांवची व्हडविकाय गातां. आमचो गांव मंगळूर दर्या तडीचो 5व्यापणाचो सर्व जाती कातीच्या लोकांनी जियोवचो एक मोगाळ गांव, एक मोवाळ गांव. मंगळूर साबार नांवांचो गांव. कुडला, मंगळूर, मंगळापुरम, मँगलोर, मंजारून, कोडयाळ, मैकला आनी हेर अशें म्हणटाना विविध संस्कृतीचो लोक हांगा जियेला. ह्या गांवांत जायते बरें आसा. बरवशाचो फुडार हांगा बांदूंक जाता. ह्या गांवची शांती उरोवया, सोबीत गांव बांदुया. संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक पावल्यारी काळजान मंगळूर सोबोवया. कोंकणीचो फामाद कवी लॉयड बाब्रेगोन बरयल्लें आनी रोशन बाब डिसोजा आंजेलोर आनी ताळो बसयल्लें हें मंगळुरा गीत आतां तुमचे मुखार सादर जाता. विशाल्या दर्यातळी स्वप्ना एक सुंदर गाव. मोठी काय ताची भरून गायन आमी गायताव. एका बागेंतली फुलां हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव. वाक्य संवसारार आज भरमान कसता मंगळुरा तुझें नांव. आख्या संवसारार आज भरमान कसता मंगळुरा तुझें नांव. ला 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 ला. माचो माटोवो माडमाड्यांचो, उंचलो वैभव पर्वत न्हंयांचो. आमच्या भोंवार भोंवती हर एक जात धर्मांचो निवास हांगा सर्वै देवांचो. पडता पलमल स्वादीक गाणाचो खेळता हिंदलो खुशाल मोडाचो. मोठ मोठ बांदपा घरां उंची शिकपा तळा वाऱ्यांत नाच संगिताचो. वाऱ्यांत नाच संगिताचो. आमचे मंगळूर सोबीत उरूंक जाय. आमचो एकूट शाबीत
एल्टन पिरेरा गंटलगट्टे तुमकां बरी सांज मागता. सूर सोबण क्लास हेर क्लासी प्रास वेगळी आनी विशेष. गळ्या ताळांचे शिरो कशे जोडीचे, खंयच्या वेळार गायन अभ्यास करीजे, ताची पटली वैज्ञानीक कारणां कितें, कशे बसाजे, कशे उस्वास सोडीजे, नियंत्रणात दवरीजे, प्राणायाम कशे आनी केदार करीजे, कशे गायचे हें सर्व शिकयलां. जर सर्वांनी हें सारकें पाळल्यार आमी गायन क्षेत्रांत नावालो करूंक शकतल्यो. गावचें म्हळ्यार फकत आवाज उठोवचो न्हय, तातूंत सुरय कशी हाडची, सय कशी सोडून करची, गायनांत आयकोवचें कित्याक गरजेचें, असले ल्हान व्हड गजाली आमी शिकल्या. फुडली प्रस्तुती आसा दोंगरावयले लोकगीत मायनी मेरिये. हिमालयन दोंगरा शिंकलेच्या तंड्येंत उपजल्लो राग पहाडी एक लोकवेद प्रकार. हातूंत हिंदी राजस्थानी मुळाचो मांड प्रकार आनी हिंदी मुखेल ताळाचो फिलू मेळून हो राग जाला. हो ताळ हिंदी संगीतांत लोकमोगाळ आसा. मोगींक एकवटाचें आनी वेगळ्या साराचें बोगप उपजोवच्या ह्या रागाक दाद तळांक गायतात. आनी आतां सादर जाता मायनी मेरिये.
देव बरें करूं. हांव मेलिशरियोना लोबो तुमकां बरी सांज मागता. मांडो पोर्चुगीज प्रभावांत उपजाल्लो कोंकणींतलो एक विशिश्ट आनी सोबीत गायन नाच प्रकार. विविध ताळांची आनी ताळ्यांची पदां शिवून मांडो जाता. हर मांडो पोर्तुगीज ताळांच्या आनी ताळ्यांच्या सेंटिमेंटाल पदांनी सुरवातून हेर ताळांक वचून कोंकणीच्या दुलपद वा बायला वा फलका म्हणटाले त्या उडत्या ताळ्यांत आखेर जाता. मांडो नाचतले दादले पाश्चात नेसान न्हेसतात आनी स्त्रियो केंसार छिवे, हातांत आयनो, लांब हातांची बाजू आनी लांब दाट रंगाळ गागरे न्हेसून मांडो नाचतात. देखीक पयलें गुपीत मोग तसलें सेंटिमेंटाल पोत घेवन उपरांत आयकोन कोबार लुसी गावन हेर इल्ली इल्ली उडतीं पदां गुंतून अखेरीक आगो फुलाबाई ह्या बायला पदांत एक मांडो सोंपता. मांडो म्हळ्यार विविध ताळांच्या आनी ताळ्यांच्या पदांची शिंकळ शिवाय एक पद न्हय. मानसोबानान 33 वर्सां आदीं पयले पोटी मंगळुरान मांडो फेस्त आसाकन मंगळूरकारांक मांडो संगीताची रूच दाखयल्ली. उपरांत 22 वर्सां आदीं गावपी नाचपी संगीतकार म्हणून 1000 कलाकारांच्या मेळींत मंगळुरान मांडो फेस्त मांडून हाडलें आनी आतां सुरसोबान भुरगीं सादर करतात मांडो. Sempre cu patre regalo
डोळे मुझे जेमे ताती सलसलता झाली राती डोळे मुझे जेमे ताती सोलता 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 झाली राती डोळे मुझे जेमे ताती काय पड तुझे सारखे गोड तर निर्मळ काजळ हाव जायना गो तुझे बगर काय पड तुझे सारखे गोड तर निर्मळ काजळ हाव जायना गो तुझे बगर सोलता झाली राती डोळे मुझे जेमे ताती सोलता झाली राती डोळे मुझे जेमे ताती सोलता झाली राती डोळे मुझे जेमे ताती सोलता झाली राती डोळे मुझे जेमे ताती. हांव फ्रांसिटा वास तुमकां बरी सांज मागतां. आरंभीक शृंगाराच्यो कविता गझल नांवां संवसारार फामाद. वेगळासार जावंक पुरो मोगितावन वा नादिस्ता सक्तीतावन गझलाचे प्रमुख बोगाप. तरी मोगाची सोबाय उठोवन दिसता. कवित्व भोव उसायेर आसता. माणसोबानान गझल प्रकारांती काम केलां. भक्ती सोबान आनी पुणव कोळींनी गझल आसात. आतां सदर करचें गझल आसा सलोना स सजन. मेरज ही गझल आल्बमांतल्या गझलाची उतरां शबीह अब्बास अचित संगीत निर्देशन दिलां गुलाम आली आनी गायलां आशा भोसले हिणे. आतां सदर जाता सलोना स सजन.
मैं हूँ चुराए चैन रातों को जगाए चुराए चैन रातों को जगाए पिया का ये चलन है और मैं हूँ सलोना सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ रचेगी जब मेरी हाथों में मेहंदी रचेगी जब मेरी हाथों में मेहंदी उसी दिन की लगन है और मैं हूँ सलोना सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ Eric Baptist was for you. सलोना सजन गजल सदर केल्ल्या गवप्यांक देव बरें करूं. हांव नॉर्वीन ज्येष्ठन डिसोजा रायनाबाई सिक्वेराच्या मुखेलपणान माणसमानाचो गयान पंगड पुरतून गायन पंगड सुमेळ पुरतून जिवाळ जाताना भुरग्यां खातीर कितें तरी करीजे म्हणल्यार चिंतपान उदेली येवजणेचो सुरसोबन तरबेती कलांगणाच्या कलात्मक भोवरान शिकची एक आत्वीच कुशेची गजाल आयतारा 3 वरार सुरू जाली ही तरबेती 5:30 पर्यंत चलतली. सुरसोबान क्लासींनी आमकां हिंदुस्तान गायन मात्र न्ही कोंकणीची विविध गायन प्रकार शिकोवंक मेळटात. दुलपोदा गुमटापोदा भुरग्याली गाणी देखण्यांनी मांडो वोव्यो वेस शिकल्या हांव. आयलेवर UPSC प्रिलिम्स परीक्षा पास जाल्ल्या जॅस्मीन बायन गुमटा शिकयली तर आयरीन बाय रेबेल्लोन वोव्यो वेस शिकयले. तातूंत दुलपोदा भोव लोकमगाळ पोलका नाच प्रकार दुलपोदा जावन आतां आमी ताका बैला म्हणटाव. गोंयांत तशें मंगळुरान हे प्रकार भोव फमद आनी ही पोदा नाचूंक येनातल्या की बसुल्ल्या कडेन पांय हालोवंक शिकयतात. आतां सदर जाता मलकाडो संगीतकार बेनबाब सिक्वेरा शक्तीनगर हाणें लिखून ताळो बसयल्लो पोद दर्या खुशीन फूट करून तो बसचे तांडयला. हर एक स्पर्धांत सुखी नासतना सदर जावचे आनी सडावत इनाम जोडचे पद हें तुमच्या खातीर सुरसोबांची भुरगीं गातात.
बरें करूं दर्या कुशीन पद सादर केल्ल्या भुरग्यांक नमस्कार. हांव आसा शायेंटा वास. सुरसोबान क्लासीक आमची वडिलां आमकां आण सोडटालीं आनी कलांगणाच्या बोवारांत वेळ पसार करतालीं, गजाली कांतालीं. ते पळयोवन आजे डिसोजा ताकोडे हाणें एक सलाह दिली आनी उदेलो आठव रुकामळी अभ्यास. ती कांय कोंकणीच्यो गजाली जाणा जालीं, कोंकणी पदां शिकलीं. येरीक बाब आनी जॉयस बाईन माणसोबनाची पदां शिकयलीं. सिद्ध्यांचे गायन संप्रदाय जीवन बाब सिद्धीन शिकयले. सुनील बाब मोंतेरोन हेर सालती आनी उरती पदां शिकयलीं. अशे गंमत गंमतेन आपुरबायेची शिकोवन आमच्या वडिलांक मेळ्ळी. देखून एक पद तांचे जायजे. हे वेदी तांणी ही सोबजे म्हूण माणसोबनाची आशा. आतां हांव वडिलांक फुडें आपयतां. तांणी येवनशे अभ्यास केल्ले कोंकण कोगुल विव्वी बापरे बिंबसाचे पद गावचे आनी आमची मनां संतोसवची. सांगल्ले परी दोगा तेगा सोडल्यार हेर सर्व पयले पावटी वेदीर येवची. Dewa
देव बरें करूं आमच्या वडिलांक आमकां असोच प्रोत्साह दिया. गायन माळार आमी नावालां करता. तुम्ही पाठ तापोडा. नमस्कार, हांव आसा सावीण लिओन मिनेजस. आमी कार्याच्या अखेरीक पावल्या. कार्य संपलें, पूण थोड्यांची नांवां काडूंक तांकां मान करूंक आशेता. मानसोबान गुरकार एरिक बाब ओझेर, अध्यक्ष लुवी बाब पिंत, सुमेळ समन्वयी रायनाबाई सिक्वेरा आनी तरबेतदार शिल्पाबाई कोटिना हांणी वेदीक येवचें. आज संगीतकारांचो एक तरलो पंगड आज हांगा दिसता. उमेद आनी सुटसुटाय तांच्या सादरपणात दिसता. हो पंगड फुडारान कोंकणीक बरवोश जायत. तांकां बरें मागता आनी ह्या दिसतिका दिवन मान करता. ह्या युवा कलाकारा फाटल्यान पाठिंबो तशें रावल्लो आसा रसेल रॉड्रिगस. गरजेची माहिती आनी साहेब दिल्लो युवा संगीतकार रसेल रॉड्रिगस बेस गिटारान फामाद. सबार बँडान खेळ्ळा, भुरग्यांक तरबेती दिता. ताणें फुडें येवन ह्या दिसतिका घेवची. कीबोर्डार आसा इंजिनियरींग शिकचो आश्विल कुलासो. सबार व्हड व्हड कार्यांनी ताणें आपली जादू दाखयल्या. सुरसोबान क्लाशी वेळांनी ताचो सांगात व्हरतो आशिल्लो. ताका एक मोगाची काणीक. ड्रम्स खेळटा सेनोरा कोटिना. पियुसीन शिकता तरी आपल्या ड्रम्साचो नाद येदोळ संगीत संवसारान पसरायला. ताका एक मोगाची काणीक. कीबोर्डार आसा आनेकलो तालंतवन निमाणे वर्साच्या डिग्रेन शिकचो ग्लेनन डिसोजा. ताका एक मोगाची काणीक. गिटार सरयो वळावन सोबीत निनाद काडून ही सांज सोबयल्या पियुसीन शिकच्या शर्विन पिंटोन. ताका एक ह्या दिसतिका. देव बरें करूं. आमच्या तरबेतीन सांगात दिल्ली आसा DL डिसोजा. तिणेंय वयर येवचें आनी आमच्या मोगाची काणीक घेवची. सगळ्या तरबेतीचो हारभार वयसून भोव नाजूकायेन तरबेती चलोवन व्हेल्ल्या आनी ह्या मंचे फाटल्यान जायतो मिनत घाल्ल्या शिल्पाबायेन एक मोगाची ह्या दिसतिका घेवची. ही सोबीत वेदी सजयल्ल्या विकास दाट्टूक देव बरें करूं. देव बरें करूंक तुमकां सर्वांक. हा रावा, सुरसोबान मांची सुरांगणी मात्र हांगा संपता, पूण सुरसोबान क्लाशी मुखारून वेतात. आमची 60 वरां पुर्ती जावंक नात. शिकल्ल्याची परीक्षा दिवंक आसा. पास जाल्ल्यांक प्रमाणपत्री आसतलें. आमी हळव्या रंगाची फुलां, कोंगणी मांयच्या पलवार फुलची कोंगणी बाळां. आमी उज्याकी गाम हाडयता, भांगाराकी दावेन शिजयता. कित्याक आमी गायन शेताची नवी नाक्तिरां. आमच्या गायनान सगलो संवसार दलयता म्हूण भास दिता. हे आखेर वय. हे आखेर वय पूण संपणी न्ही. हांव इवा अँड्रिया डिसोजा सुरसोबान भुरग्यां तर्फेन आनी माणसोबाना तर्फेन तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरी रात. काळीज भरून येता. हे सोपान कलांगण ह्या भुरग्यां वरवीं संपूर्ण जालें. आज म्हणसर ही वेदी हेळिल्ल्या कलाकारांक मेळटली. आज भुरग्यांनी ही वेदी घेतल्या. मुखलो फुडार ह्या भुरग्यांचो. तांकां तरबेती दिल्ल्या बाय शिल्पा, बाय DL, तुमकां आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा.
जाल्याने आज मुग्धाले आनी ना तरबेती ना अभ्यास ना वय संगीतांत आमी मुखार वचचे जाल्यार अभ्यास निरंतर जायचे ताका रियाज म्हणटात. तुमच्या मॅडमान सांगलां आसतलें तुमकां रियाज हर एकल्यानी घरा वचून रियाज करूंक हांगा खाली शिकून गेल्यार जालें आमचें म्हणून ना. रियाज करूंक आसा सदां न्हीद मोग जाय संगीताचेर मोग जाय निश्ठा जाय आनी आमी सदां संगीताची पुजा करीचे. कशी करची पुजा संगीताची पुजा कशी करची उल्या रियाज सदां रियाज करीचे सदां रियाज करीचे. तुमकां बरी एक शिकोवपी मेळ्ळ्या तुमकां ह्या शिकपान मुखार वचूंक जाय जाल्यार ती केदाळ्या तयार आसा तिचे कडेन इसारा आनी ती तुमकां आनीकी शिकोवंक अवकाश करून दितली. मुखल्या बॅचाकी आमी कॉल फॉर करता आपयता तांणी येवचें आनी ही परंपरा मुखार व्हरची. वय ही जावना आनी कितले म्हयन्यात हय 2.5 म्हयन्यात ताच्या उपरांत आनी एक बॅच आनी एक पंगड सुरू जाता. तांतूं तुमकां अवकाश ना नव्यांक मात्र वय 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 ती घरा क्लास घेता. तुमकां कोणाक पळय मुखार येवंक जाय हो अभ्यास हे तिचे कडेन उलया वय ऑनलायनीक आण येता. बाय रायना आमच्या सुमेळाची मुखेल न्हू दोगांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक बाय रायनाक आनी एक बाबा जयक. वितोरी वायस प्रिंसिपल खंय वायस म्हळ्यार वय वायस म्हळ्यार पाड वय वायस म्हळ्यार वायसस वायस प्रिंसिपल. देव बरें करूं सर्वांक बरें शिकून पास जाया कोणेय फेल जावना जाय आपटी कित्याक आमकां सांगूंक जाय संवसाराक आमचे सकट भुरगीं पास म्हणून देखून कोणेय फेल जावं नजो बरें शिका रियाज करा आनी फुडें वचा. बेसांव तुमचेर.